आम्ही सध्या शिवोले ह्या भागात आणि शिवोले ह्या भागात थेट माझ्या फाटल्यान तुम्ही पळोवू शकता काही आमचे गोयचे नुस्तेमारी भाव आसात ते कशा तरेन एक जाळे आहा आनी ते जाळ्यान नुस्तेमारी करतात. नुस्तेमारी म्हटलं की जून म्हयनो स्टार्ट जालो आणि जून म्हयन्यात खंय तरी पुराय जून म्हयनो खंय तरी पावस नासलो आणि अचानक एंड ऑफ दीस मंथ पावस सुरू जालो आणि ह्या पावसाच्या कारणान नुस्तेमारी जी आसा ते थेट हांगासर पावलेले आसा नुस्तेमारी करपाक. जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया काय ते जे तरेन ते जी पद्दत ते वापरतात नुस्तेमारीची ती पद्दत कशी असता. जे जाळे आमी पळयला ते नुस्तें मारतात पळय ते जाळे कितें म्हणटात आनी जे जो जागो आमी हांगासर येयलेले आसा नुस्तेमारी हो जागो खंयचो आनी हेर वाठारांतले आमी पळयला की आख्ख्या गोंयभर नुस्तेमारी पावसान जाता पूण मोस्ट ऑफ द जी नुस्तेमारी जाता पळय ती खंय तरी शिवोलेन जाता अशी म्हायती सद्या आमकां मेवली. आनी आतां जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया जे आमी आमचे नुस्तेमारी भाव आसा पळय ते कशा तरेन नुस्तें मारतात आनी तेजी पद्दत कितें आसा आनी कसले कसले नुस्तें ह्या वाठारांत मेवतात. सांगपाचें मेन मुद्दो म्हणजे पावसान नुस्तेमारी सगळे कडेन जाता आनी पावसान जी नुस्तें आसता पळय ते एकदम रुचीक आसता. त्याच कारणाक लागून सगळे जे नुस्तेकार जे भाव आसा ते आपापले जाळे घेवन हांगासर वेगवेगळी पद्दत जी आसता नुस्तेमारीची ती पद्दत हांगासर वापरतात आनी आपले नुस्तेमारी करतात. पुराय जी म्हायती आसा ती जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया आमचे जे गोंयचे नुस्तेकार जे भाव आसात पळय तेंच्या कडल्यान की ही पद्दत कितें हे नुस्तेमारी कशा तरेन करतात आनी कशे खंयचे खंयचे नुस्तें ह्या वाठारांत मेळटात पळय ते. अखिन बाब आयज आमी पळयला की जून स्टार्ट जाल्लो आनी जून आख्खो म्हयन्यान खंय तरी पावसूच नासलो. अचानक एंडींग ऑफ दीस मंथ पावस स्टार्ट जालो. आयज तुमी एक नुस्तेमारी करतात एक्चुली कितें म्हणटा हेका? एका पागेर म्हणटात आनी चडशे आमी जुनान इकडे पावस पडटा पळय त्या दिसांनीच आमकां नुस्तें मेवता हे प्लस शेतांनी बी उदक येता शेतकारांचेय मातशें तिचो बरो जालो आनी खूब लोक इकडे पागेरां मारूंक येता इकडे आमच्या शिवोलेन येता चड सगळे जाण येतात खूब त्या सायडीकूय आहा ते एरियेकूय मारतात हे एरियेकूय मारतात नुस्तें खूब पडटा हे शिवोलेनूच कित्याक अशें नुस्तें मारपाक येतात पावसाच्या टायमार? पळय आमच्या हितून ह्या सायडीक पागे हे आहा पोंयो आहा नुस्तें इकडे येता पयलें ओके नुस्तें हिंगासान मागीर लोटो बरोबर मागीर ते खालाव वयता नुस्तें. ही जी आमी न्हंय पळयता ही खंयची न्हंय कितें म्हणटा हेका? शापोरा नदी. शापोरा हे उदक सगळें आतां शापोरान वयता शापोरा नदी ती सगळ्या दर्याक मेवता सगळ्या दर्याक मेवता बागान कालांगूट सगळें मागीर पावसाच्या दिसांनी सगळे ह्या जाग्यार एक जातात पागेरां ही मारपाक. पागेरां मारपाक येता आनी ह्या फावटी 2-3 दीस जाले हांवें पळयलां भरपूर नुस्तें मेवता भुरग्यांक. हांगा आमचे जायते फ्रेंड आनी गांवचे भाव हांगा नुस्तें मारता. तसोच आमचो हांगा शेताचो एक हे आहा भाग आहा आनी पोयचो भाग आहा. तर आमचे शेताचे नुस्तें वयर चडटा शेतानूय पोयचें नुस्तें आनी मागीर आमी मानशेची दारां ओपन करता तेन्ना ती शेतांचे आनी पोयचें नुस्तें लोटोन येता आनी आमचे पागेर भाव आहा पळय मारपी ते हांगा मागीर पागेर मारतात आनी पागेर मारून हे ताजें आमकां नुस्तें मेवता आनी खूब लोकांची गर्दी पडटा नुस्तें इकतें घेवपाक हे. तर आमचे थोडे भाव इकतात थोडे इकनात कित्याक ताजें नुस्तें म्हणटा आमकां खावपाक बरें लागता आनी भायलें नुस्तें येता पळय तितलें तें रुचीक नासना. तशें हे आमचे हे गांवांतलें नुस्तें जाता आमचें पोयचें नुस्तें जाता आनी तशेंच आमचे भायले लोक येता हांगा मारपाक ते पागेर मारच्या पयलीं आनी पावस येवच्या पयलीं आमी हो जागो सगळो साफ करून घेतात उणें काडटात करपा आसता ते काडटात अशें एकठांय रावन आमी सगळे जाण ते काम करतात आनी मागीर आमी सगळे जाण एकठांय जावन पागेरूय मारतात आनी अशें करून आमी नुस्तें आमी एक करतात हांगा. पावसा दिसांनी तुमी जशें म्हटलें की भायले नुस्तें परत हेका चड रूच आसता तेका लागून खंय तरी नुस्तेमारी चड शिवोले वाठारांत जाता. हय शिवोले वाठारांत म्हणजे आदीसूनच आमचे शिवोलकार म्हटल्यार नुस्त्याक सारके फेमस आनी खंयसर तशें आमचे वागातोर म्हण नाका हितून बाद्यान म्हण नाका सगळो नुस्त्याचे ब्रांच म्हणटा ते आमचे पोयंग हे जाता कनेक्ट जाता आनी ते भायलें नुस्तें आमकां वयर चडटा तेन्ना पावस येता तेन्ना वयर चडटा हें नुस्तें आनी सुकतें मागीर सकयल देंवता तेन्ना आमचे पागेर मारपी तांकां तो टायमींग खबर आसता देंवपाचें उदीक आनी व्हरपाचें उदीक त्या प्रमाणे ते नुस्तें मारतात तांकां तें ताजें नुस्तें मेवतात. खंयचे खंयचे नुस्तें मेवता? शेतक्यो मेवता तोपे मेवता मागीर काळुंदरां मेवता मागीर शेवटे मेवता अशें खूब तरेचे हे नुस्तें मेवता आमकां. आयज आमी पळयला तुमी एक जाळें आहा आनी त्या जाळ्यान एक नुस्तेमारी करतात कितें पद्दत आसा आनी कशा तरेन नुस्तेमारी तुमी करता हांगासर? हे आमचे एक्चुली ट्रेडिशनल बट हांव एक्चुली फर्स्ट टायम हे करता सो इट जस्ट फॉर द नॉट फॉर द फिशींग
बट इट जस्ट फॉर द फन. म्हणजे एक वेगळीच मजा असता नुस्तेमारीची. सो आमकां कितें हा एक पाट ते पागले म्हणटत आमकांय मातशें तितली म्हायती गोमतायची. सो आमी चडशे केन्नाय दर्यार वयता, बट आतां अशें आमी केन्नाय पावसान हांगासर पळयता कितें मेवता जाल्यार. मेळता काय ते. ओके, कितें कितें नुस्तें मेवलें तुमकां सध्या? आतां आमकां थोडेशे कोळयेक जायशे मेवला, ओके, बट वी आर हॅपी विथ दॅट. यू आर हॅपी. म्हणजे एक पावसान एक वेगळी मजा असता आणि ती Absolutely fun. Actually, I actually very interesting in this fishing industry. अच्छा. So हांव actually पागेरान इतलो perfect ना, but other fishing I am perfect. ओके.